नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. नव्या शिक्षणीक धोरणा संदर्भात आमी फाटलो म्हयनोभर वेगवेगळ्या ताज्या पैलूंचेर उजवाड घालून चर्चा करतात. आमचे कडेन हांगा नारायण देसाई बाबा येयल्लो आसा, आमचे कडेन हांगा शिक्षण तज्ञ येयल्ले आसात. आज आमकां एक भाग्य लाभलां. गोंयचे शिक्षण संचालक शैलेश सिनाय चिंगडे तुम्ही आज आमचे मदीं आसात. आनीक आमचे मदीं दुसरे गेस्ट आसात कालिदास बाब मराठे, जे राज्य शिक्षण संस्थेचे आदले संचालक आसात, गोमंतक बाल शिक्षण परिशदेचे संस्थापक सदस्य आणि ह्या संस्थेचे आता सध्या सल्लागार म्हणून ते काम करतात. दोन ज्येष्ठ वांगडी ज्यांनी गोंयच्या शिक्षण क्षेत्रान भितर काम केलां. आनीक स्वता जिंगडे बाब तुम्ही स्वता काम करतात. आणि मुख्य प्रश्न सध्या चर्चेक वता तोच की नव्या शिक्षण धोरणा संदर्भात आमी कितली तयारी करतात, आमी फाटल्यान उरल्यात काय कितें, आणि भारतीय शिक्षण बाकीच्या राज्यांनी आमी ते कशे मुखार आसात काय फाटल्यान आसात किंवा सगळे समान लायनीर आसात. सो म्हजो प्रश्न पयलो प्रश्न तुमीच जाप दिवपा सारकी आहा की आमी नव्या शिक्षण धोरणा संदर्भात कारवाई करपाक फाटल्यान आसात काय कितें, की आमकां योग्य वेळ आयिल्लो आसा आनी आमी काम आमचें चालू दवरलां. आमी फाटल्यान आसा अशें म्हाका दिसना. कित्याक हांव फर्मली बिलीव करता गोंय राज्य हे अशें एक राज्य आसा की इट कॅन बी एन आयडियल एड्युकेशनल लॅबोरेटरी. आनी गोंयान आमी दाखोवन दिवंक शकता बाकीच्या राज्यांक की अशें करपाचें म्हणून. कित्याक खंयच्याय नूक एंड कॉर्नराच्यान पणजे किंवा मडगांव लोक इजिली एका वरा भितर पावंक शकता. बाकीच्या राज्यांनी अशी परिस्थिती ना. सो म्हाका परत एकदां सांगून दिता की आमी फाटीं ना, पूण आमी पूर्ण तशें तयारूय आसा अशें हांव क्लेम करूंक शकना. पूण आमी खंय तरी सुरवात करूंकूच जाय. सो अंदू आमी ही फावंडेशनल लेवल 1 हांगच्यान सुरवात करता. हांव असोय क्लेम करना की आमी परफेक्ट सगळें करूंक शकतले, की एक पण आमी खंय फाटीं फुडें चुकूंकूय शकता. त्या खातीर आमकां ज्येश्ठ जे आमचे शिक्षण तज्ञ आसा तांचे मार्गदर्शन लाभतलें आनी तांचो सपोर्ट आसतलो. आमी कितें चूक केली जाल्यार ते आमकां बरे तरेन आमकां आमच्यो चुको पोटान घालतले आनी मार्ग दाखयतले अशें हांव आशा बाळगिता. कालिदास बाब, साहजीक हांव तुमचे कडेन वळटलो आशिल्लो तुमकां, कारण तुमी बाल शिक्षणा संदर्भात खूब अनुभवी, इतली वर्सां काम करतात, अजुनूय तुमी काम करतात. तुमी अजून रिटायर जाले अशें हांव म्हणना. आनी तुमकां एक आस्था आसा शिक्षणा संदर्भात. आनी बाल शिक्षण तर खूब म्हत्वाचें. आनी नव्या शैक्षणीक धोरणान बाल शिक्षणाचेर खूब भर दिला. इतलो की 3 ते 5 पूर्व तयारी स्तर म्हणून ताणें तयार केला आनी ताजें इम्प्लिमेंटेशन ह्या जुनाच्यान जावपाक जाय आशिल्लें. तर आमी खंय आसात? ना, तांणी सांगलें जशें की तयारी सुरू जालेली आसा. हय. फक्त आनी ती परिस्थिती गोंयांनी महाराष्ट्रात सुद्धा आसा. म्हणजे महाराष्ट्रा कडेन सुद्धा हांव संपर्क सादता. हय. म्हणजे म्हाका ती एक संवय वाचन चड आसपाकूच करपाची आनी जाय. बरोबर. तर जो आमी आतां तुमकां जर्नल अंक दिलो, 7 लोकांचे त्याच्यात लेख आसा आनी तांच्या 2 कडेन आमी संपर्क सादलो. तर तांची तेच म्हणणें आसा, तयारी कोणाचीच ना. आनी कित्या खातीर हे काय कळलें ना म्हाका. पूण जिंगडे बाब, एक म्हत्वाचो प्रश्न येतात तो असो की फाटल्या ऑक्टोबर 2022 वर्सा हे सबंद सूचना तुमकां आयिल्ल्यो की अशे तरेची तयारी जावपाक जाय, जुनाच्यान आमी इम्प्लिमेंट करतले. ह्या संदर्भात वर्सभर तरी आदी वेगवेगळ्या राज्याक सूचना आयिल्ल्यो आनी ऑक्टोबरांत तर त्या संदर्भात स्पेसिफीक निर्देश आयिल्ले की 3 ते 5 पूर्व तयारी स्तर सुरू जाता. ताजे खातीर तुमी 3 ते 8 वय म्हणजे येदो व्हडलो शिक्षण 3 ते 8 हय. सो येदो व्हडलो आवाको आशिल्लो आनी एटलिस्ट ताजे शिक्षण धोरणा संदर्भात जे कितें अभ्यासक्रम तयार केल्लो ताजें ट्रान्सलेशन गोंयांत स्थानीक भाशेन जावपाक जाय आशिल्लें. ना, हे बरोबर आसा की ऑक्टोबर 22 अशी सूचना आयिल्ली. त्या बरोबर जानेवारी 23 एक आमकां मिनिस्ट्रींच्यान लेटर आयिल्लें. तांणी आमकां त्या लेटरान म्हणलां की करिक्युलम NCERT स्टेटांक दितले आनी ते स्टेटांनी एडॉप्ट करपाचें आनी ट्रान्सलेट करपाचें. सो त्या खातीर आमची SCERT NCERT कडल्यान ते डॉक्युमेंट येसर रावली, पूण अजून पर्यंत आयलो ना. लेट करून कांय फायदो ना म्हणून आमी विचार केलो की आमी आमचें कितें तरी घेवन फुडें. तुमकां केंद्रांतल्यान पळय जें कितें मटेरियल येवपाक तेंच आयलें ना. हय. अशें आमकां जानेवारीन 22 जानेवारीन थंयच्यान लेटर आयिल्लें की आमी करिक्युलम प्रोवायड करतले, ते तुमी ट्रान्सलेट करपाचें, मॉडिफाय करपाचें आनी एडॉप्ट करपाचें म्हणून. सो आमी त्या हाका रावताले. सो पळय आतां तुमी सांगिल्ल्यान बरें जालें की आमी दोश दीत आहात शिक्षण खात्याक की शिक्षण खात्या कडेन वर्सभर पयलीं सगळ्यांनी संपर्क साधला. तांणी हें सगळें लिटरेचर तयार जावपाक जाय आशिल्लें, जुनान इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आशिल्लें. आनी जेन्ना इम्प्लिमेंट जालें ना, स्वाभावीक एक दोश वता की शिक्षण खात्यान कांय करना काय कितें.
सो ही एक नवी घडणूकशी दिसता तुमकां की जानेवारीन तांकां आयलें की आमी धाडपाचे आहात ते तुमकां ट्रान्सलेट करपाचे आहात आनी तांचे कडल्यान कांयच आयलें ना. ना सध्या ते डिजिटल म्हणटा आमी डिजिटल कॉपी ऑक्टोबर 2022 आशिल्ली. ओ ओके. ती पळून म्हणजे इंग्लिशीतच हय. बाकी ज्यो भारतीय भाशा आसात त्याच्यात ती नाशिल्ली. ओके. म्हणजे ती ताणें राज्याच्या जबाबदारी दिली. ओके. म्हणून हांवें तर आतां तुमकां तुमचें म्हणण्यात तें सगळें आशिल्लें हय. डिजिटल कॉपी आशिल्ली. सो आनी केंद्राक रावपाची गरज नाशिल्ली आमच्या दृश्टीन. ओके. परत झगडे बाब परत बॉल तुज्या कोर्टार लायला. ते म्हणटा पळय न्ही मराठे सर म्हणटा ते नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क ती आयिल्ली आसा. ती ट्रान्सलेटीव करपाक आमी घेतल्या. पूण हांव तें म्हणना हांव म्हणटा करिक्युलम एक्चुअल करिक्युलम आमी रावताले आनी आमी सद्या फेज्ड मॅनरान वता. आमी पयल्या वर्सा फक्त फावंडेशनल लेवल 1 म्हणजे 3 वर्सां कंप्लीट जाल्लो भुरगो आसा पळय न्ही तो ज्या क्लासीन वतलो तितलेच आमी ह्या वर्सा 2023-24 आमी इम्प्लिमेंट करता. फुडल्या वर्सा आमी एक वेळ फावंडेशनल लेवल 2 बरोबर फावंडेशनल लेवल 3 इम्प्लिमेंट करूंक शकता. पूण त्या बरोबरूय आतां तिसरेचे इक्विवलंट 6वेचे आनी 9वेचे आमी फुडल्या वर्सा इम्प्लिमेंट करतले. आनी आमकां 2030 मेरेन हे इम्प्लिमेंट करपाक टायम आसा. पूण आमचो एम आसा 2026-27 पर्यंत आमी सगळें कंप्लीट करूंक शकतले अशें. ओके. पूण ताका सगळ्यांचो आमकां सपोर्टूय लागतलो. ओके. बरोबर. आनी खंयूय आमी चुकूंकूय शकता. सारकें बरोबर. कारण हें एक व्हडलें टास्क नवे एज्युकेशन पॉलिसी येतना सदांच एक आडखळ सुरवातेक जावंक शकता. तुमी तांची जाप आयकली. हय. सो हाजेर कितें तुमी भाश्य करूं शकतात? ना भाश्य अशें ना म्हणजे गरज आसा सगळ्यांनी मिळून काम करपाचें. आनी करिक्युलम कित्याक पावलो ना जर शिक्षण खातें? ना म्हाज्या दृश्टीन तो करिक्युलमच आसा ऑक्टोबर 22 हय. तो करिक्युलम आनी तो 5 वर्साचो आसा. आनी म्हणून माझे म्हणणें अशें की पायाभूत शिक्षणाचो 5 वर्साचो अभ्यासक्रम आनी लागू करूं जाय. बरोबर बरोबर. कारण निपूण म्हणून एक प्रोजेक्ट आयला पळय हय. त्याच्यात लिटरसी आणि न्युमरसी याच्या बाबतीत आम्ही कमी पडटा म्हणून ती सारखी जावची 3री क्लासाक. बरोबर. त्या खातीर निपूण प्रोजेक्ट त्यांनी हाडला. हय. तर माझे म्हणणे निपूण प्रोजेक्ट हाडपाची गरजच पडटी ना जर आम्ही 5 वर्साचो अभ्यासक्रम तारखो परत म्हणजे आतांच लायलो जाल्यार. जिंगडे बाब हो एक प्रश्न आसा की सुरवातेक 3री ते 5वी मेरेन पुस्तकां आसची नात. ना ना ना. हां 3रेक तरी पुस्तकां आसची नात. ना 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 3री ते 5वी हो दुसरो स्तर पूर्व तयारी. ओके. सो 3 ते 8 वयोगट. बरोबर. म्हणजे पहिलीचे 3 ते 6 आणि पहिली दुसरीचो वर्ग त्याका जोडलेलो आसा. हय. हो 5 वर्षाचो पायाभूत शिक्षण अभ्यास. पायाभूत शिक्षणाचो संपूर्ण करिक्युलम केंद्रांतल्यान येतलो. आयला 5 वर्षाचो आयला. येवना म्हणटात ते. ना ना डिजिटल कॉपी आसा आमी आतां पळयला न्ही आमी ती ते म्हणटात फक्त करिक्युलम येवना फक्त एक पायाभूत जी पळय कितें स्ट्रक्चर आहा तें आयलां. ना 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 354 पानांचो डॉक्युमेंट आसा तो इतलो डिटेल. काही म्हणजे बंगाली तामीळ वेगवेगळ्या भाषांतली जी बालगितां आनी कितें कितें दिल्या थंय उदाहरणां दाखल तशी तुमी कोंकणीतली सिलेक्ट करची. म्हणजे काय ही आसा एक करिक्युलम फ्रेमवर्क आयिल्लो आसा तातूंत सगळें आसा. फावंडेशनल ते इवन हायर एज्युकेशन सगळे पर्यंत आसा. पूण स्पेसिफीक ताणें आमकां लेटर केलें आसा तुमकां मागीर दाखयता हांव. की 22 जानेवारी 2023 एक केला. तो एक्चुअल सब्जेक्टाचो ते विशयाचो करिक्युलम तो आमी धाडटा तो मागीर तुमी ट्रान्सलेट करचो अशें ताणें केला लेटर. पूण मागीर तांकां लेट कित्याक जाता? कारण जर येदें व्हडलो टास्क जर समजा शिक्षण धोरणाचो केंद्र सरकार जर घेता त्या टास्काक सबंद सरकारी यंत्रणा तातूंत गुंतल्या. केंद्र सरकार खूब ह्या विशीं इम्प्लिमेंटेशन गंभीर आसा अशें तरेचें एक वातावरण आसा आनी करिक्युलम धाडटले म्हणटात आनी ते धाडनात. हातूंत भितर पळय सरान मराठे सरान सांगला त्या प्रमाणे निपूण भारत म्हणटात ते आमकां इम्प्लिमेंट करून म्हणून आयले आनी 3रे 4थेक फावंडेशनल न्युमरसी आनी लिटरसी हाजेर आमी पोरूच्यान काम सुरू केलां. टिचर सगळे ट्रेन केल्या. सो हे वयल्यानूच आयिल्ले. सो ते आमकां इम्प्लिमेंट करचेच पडटा. कित्याक आतां वयल्यान ज्यो कितें पयलीं कितें जातालें एक वयल्यान लेटर येतालें आनी फॉलोअप जायनाशिल्लो. आतां ते म्हणटा तशें डिजिटल सगळें तेच आमकां धाडटा आनी आमचे कडेन ट्रॅकराचेर बी सगळी म्हायती घेता. ते आमकां एवरी मंथ दिवचेच पडटा. हे कितें केलां कितें स्टेटस कितले टिचर ट्रेन जाल्या फुडें कितें जालें. तुमी आतां सुरवातेक आमी जर असं मूलभूत शिक्षण जें म्हणटात प्रायमरीचे पयलीं जाका आमी पयलीं KG म्हणटाले प्ले स्कूल म्हणटाले हाका जे पळय कितें लागपी जे पळय कितें यंत्रणा ती तुमी तयार केल्या तातूंत भितर पुस्तकां नासतलीं
पुस्तकां ना म्हणटकीर थंय टिचर्स वेगळे तरेचे ट्रेन जाल्ले आसचे पडटले जे गोंयान भितर ट्रेनींग ना. सो हे ह्या वर्सा कशें केलां? पयलीं म्हणल्यार आमी टिचराचो एक रावंड ऑफ ट्रेनींग जालो. ओके. खंयचे तातूंत कोण टिचर घेतले तुमी? हे टिचर म्हणजे जे पयलीं नर्सरी शिकयताले एक्झॅक्टली ते हे सगळे प्रायवेट जाले. हे सगळे प्रायवेट. पयल्या फेजीन आमी गव्हर्मेंटाक कोण आशिल्ले आनी थोडे एडेड. ना पूण तुमी नर्सरी गव्हर्मेंट आशिल्ली? थोडे कडेन आशिल्ली. ओ ओके. म्हणजे थोडे कडेन प्री प्रायमरी चलताले 31 कडेन. आनी ते कितें आमचे पयलीं आशिल्ले प्री प्रायमरी हेल्पर म्हणून पासून आमचे आशिल्ले एक स्कीम आशिल्ली. ओके. आनी ते म्हाका दिसता 2000च्यान ती स्कीम आसा. गव्हर्मेंट स्कुलांनी प्री प्रायमरी हेल्पर आशिल्ले. मागीर ते चडशे आमचे प्रायमरी स्कुलां बंद जायत आसा. सो आमी ते प्री प्रायमरी हेल्पर सद्या म्हाका दिसता 27 सुमार उरल्या. ओके. ते आमी वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटा कडेन दिल्या. सो ते तांचे सर्विसीस बालवाडीक यूज करता. आनी त्या भायर आमचे प्रायमरी टिचरूय थोड्या स्कुलांनी प्री प्रायमरी शिकयता. अंगणवाडी आयली तातूंत भितर? अंगणवाडी वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटा कडेन आसा. सो त्यो आतां तुमी खंय प्लेस करतले? अंगणवाडी सेपरेटूच वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटूच चलयतले. पूण ताजें एज्युकेशनल कितें आसा पळय न्ही मटेरियल ट्रेनींग तें आमकां दिवचें पडटलें. आनी तें आमी आतां सुरू केलां सेकेंड फेजीन. सो तुमी तें ट्रेनींग दिवपाचें एक पंगड तयार केला? हय. ओके. महाराष्ट्रांच्यान टिचर्स आयिल्ले. तांणी आमच्या टिचरांक मास्टर ट्रेनरांक ट्रेन केल्या आनी ते तालुक्यान सगळे ह्या टिचरांक ट्रेन करता. एक आक्षेप आशिल्लो तसो की गोंयान भितर ह्या संदर्भात तितलेच महाराष्ट्रा इतलेच बरे लोक आशिल्ले. विशेषतः मराठी बाबजी संस्थेन आहात, गोमंतक बाल शिक्षण परिशद, तांकां अनुभव आसा. तांकां तुमी घेतले ना, पेल्यान दवरले? आसूंक शकता थोड्यांक. कित्याक सगळ्यांकूच हें करूंक जायना. पूण थोडे आशिल्ले. अनिल सामंत सर, मागीर कांता पटणेकर सर, हे आमच्या त्या कमिटीचेर आशिल्ले. तांणीच हें केलां. ओके. आतां खंयच्या तरी लेवलाचेर डिसिजन जातलें न्ही. सगळ्याक एकट्याक घेतलो. एक खरें बरोबर. जिगडे बाब ह्या विशयाचेर म्हाका तुमचें मत जाय आशिल्लें अशें की गोंयान भितर बाल शिक्षण परिशद काम करता. तुमी इतलीं वर्सां काम करता. ट्रेनींग धरून तें वेगवेगळे पूरक साहित्य तयार करप, टिचरांक लागीं वचप, अशे तरेचे अभिनव कार्यक्रम तुमी बोरये राबयल्यात. विवेकानंद संस्था थंय अशे तरेचे वेगवेगळे प्रयोग करता. इतलेच न्ही, त्या प्रयोगाक लागून आसपासच्या पंचकृशींतलीं भुरगीं पयस आसून सुद्दां थंय भुरग्यांक घालतालीं. कारण थंय आतां पळय जें कितें एज्युकेशन पॉलिसीन जें कितें वेगवेगळे कल्पकतेन जें कितें राबोवपाचें ताणें चिंतलां ताजे प्रयोग गोंयान भितर जाताले. हां, म्हणजे बालशिक्षण परिशदेतर्फे जाताले आनी हे आनी त्या दृश्टीन आमकां संदी मेळ्ळी. सर्वशिक्षा अभियानान आमकां भुरगे कशे शिकता गोंयांत सगळी कडेन पालक शिबिरां घेवपाची संद दिली. आनी आमचें तेच म्हणणें आशिल्लें. म्हणजे पयर सुभाष शिरोडकराच्या नेतृत्वा खाली जी समिती नेमलेली शालेय शिक्षणाचो विचार करप, तेतूंय आमी आमचें निवेदन दिल्लें की हो कार्यक्रम तुमी चालीक लायात, पालकांक विश्वासात घ्या. बरोबर. पालकांक कळूं जाय. बरोबर. भुमिकाच बदलल्या न्ही. म्हणजे भुरग्याक शिकोवपाचें ना, भुरग्यांक शिकपाक मदत करपाची आसा. ती मदत कशी करपाची बरोबर ती कळूं जाय न्ही. सारकें. जिगडे हो प्रश्न येतलोच. पालक येवन टिचरांक सक्ती करतात, पालक येवन शिक्षण संस्थांक फाटीक लागता. अरे म्हज्या भुरग्याक पुस्तकांत ना कशें, तो शिकनाच काय कितें. आनी म्हणटकीर पालकांच्या प्रेशरा लागून कांय शिक्षण संस्थान बरें हें पुस्तक घे तें आमी शिकयता अशें तरेचें. सो ह्या नव्या पॉलिसीन भितर जें पळय कितें आतां एक वेगळें शिक्षणाची एक काल्पनीक किंवा कल्पकता वेगळे तरेन शिकोवचें पडटलें. सो पालकांकय तुमी शिक्षण तज्ञ घेवचें पडटलें. पूण पालकांक लागीं घेवन तांचें एक प्रबोधन करपाचो एक संदी किंवा पाळी शिक्षण खात्याचेर येतली. हय, बरोबर आसा. कित्याक हो तुमी म्हणटा तसो अनुभव आमकांय शिकयता आसतना आयला. कित्याक पयलीं आमी शिकताले तेन्ना आमचे कडेन टॅक्स्ट बुक्स बी तितली नासताली. त्या खातीर आमचे टिचर आमकां नोट्स दिताले. बरोबर. आतां पुस्तकां गव्हर्मेंट फुकट दिता, पूण तरी आसतना द टीचर नोट्स दिता. कित्याक तर पेरंट्स येवन विचारता तुवें आपल्या भुरग्याक कांय शिकोवना म्हणून. आनी हीच गजाल जाता प्री प्रायमरीची सद्या. हरशी प्री प्रायमरी ऑर प्री स्कूल म्हणटा पळय न्ही, इट इज जस्ट प्रेपरेशन ऑफ द चायल्ड फॉर स्कुलींग. हे पयलींच्यान अशेंच आसा. पूण तरी आसतना ह्या प्री प्रायमरी स्कुलान आनी प्री स्कुलान पासून भुरगो जाल्या बरोबर भुरग्याक ABCD शिकोवपाची, 1 2 3 4 शिकोवपाचें. इट इज नॉट एक्सपेक्टेड. पूण जाता कितें, शेजाऱ्याच्या भुरग्याक कळटा आनी म्हज्या भुरग्याक कळना, हें म्हाका मान्य नासता. सो हे पेरंट्सांनी आनी जितले बरोबर चड शिकिल्ले पेरंट आसा तांकां चड हें जातलें. बरोबर. सो डिफिकल्ट आसा. एज ए NGO म्हणून तुमचें लक्ष सरकार वेवस्थीत काम करता काय ना हाजेरय आसपाकच जाय.
तुम्ही जरी स्वतः प्रयोग वेगवेगळे करीत असले तरी तो ह्या नवे शिक्षण धोरणाचे त्यांचे इम्प्लिमेंटेशन कशें चल्लां, शिक्षकाक योग्य प्रशिक्षण दिलं काय कितें, त्या संदर्भात शिक्षक अजूनही तयार जाल्यात काय कितें, आनी पूरक साहित्य तयार करपाचे नजरेन कितें तयारी जाल्या हाजी कितें जाणवी काय तुमकां आसा? नाही म्हणजे प्रत्येकाने काम करतो. म्हणजे आम्ही आता काम करपाक सुरुवात केल्या. हय. की जी बालगीता बडबडगीता म्हणटात, हय. ह्या 5 वर्षात खंयची बडबडगीता बालगीता आमी शिकयतले. ओके. म्हणजे आम्ही वेगळ्या संस्थांचे लागीं केला. ओके. म्हणजे ज्ञानप्रबोधिनी, अच्छा, वनस्थळी, हय, विद्याभारती, हय, असे वेगवेगळे त्यांची. आणि आम्ही आमची एक उपसमिती नेमल्या त्यांनी म्हणजे ज्यांनी काम केलं या ओके, बालशिक्षणात त्यांची, आणि त्यांनी ती सिलेक्ट करचे. अच्छा, आणि आम्ही एक तशी एक यादी सगळ्या शाळांत धाडूया. अच्छा, मागीर पुस्तक तशें तयार करूया. तर त्या दिवशी आम्ही शिक्षण संचालकान आमकां एक वेळ दिलो अर्धवर. ओके. आणि त्यांनी आमच्यो सगळ्यो जे आमच्यो कल्पना आशिल्ल्यो त्यो समजून घेतल्यो. अच्छा, आता सुरेखाचे दीक्षित म्हणून आमची जी संस्थापक अध्यक्ष आशिल्ले तिणें एक पुस्तक बरयलां. म्हणजे गोविंद लेख येताले, बरोबर, त्याचे आम्ही पुस्तक काडटा पायाभूत शिक्षणाच्या वाटेवर म्हणून. बरोबर. आता ते पुस्तक शाळेत दिवपाक जाता खरें म्हणजे. बरोबर. आम्ही अंक काडटा, बालनीती म्हणून अंक काडटा आमी, तो दिवपाक जाता. म्हणजे जे काम आमी करतात तेका जर सरकारान आमकां सपोर्ट दिलो बरोबर तर आमी हेच्यापेक्षाही बरें काम करूं शकतात. संचालक हा म्हणजे तुका विचारता की तांचें जें पळय काम आहा तें ताजोय अनुभव तुमकां आसतलो, कारण ते इतलीं वर्सां काम करतात. सो अशे तरेन खाजगी लेवलाचेर NGO लेवलाचेर जें कितें काम गोंयांत चल्लां ताजो अभ्यास करून तातूंतलें कितें गोंयान भितर इम्प्लिमेंट करप शक्य आहा? शक्य आसा, कित्याक ही असली खुबश्यो संस्था असली बरें काम करता. हय. पूण खंयचे बरें आनी खंयचे डिस्कार्ड करपाचे, खंयचे युजफूल हे पळोवपा खातीर आमच्या SCRTन बोर्ड ऑफ स्टडीज आसपाक जाय. आनी ते इवेल्युएट करतले खंयचे एप्रोप्रिएट आनी खंयचे एप्रोप्रिएट ना ते. बरोबर. सो आमी सद्या प्रयत्न, आमचे सद्याचे सेक्रेटरी एज्युकेशन श्री प्रसाद बाब लोलयेकर IAS, तांणी सामको पुढाकार घेतला. एक आमकां सामकी विवंचना आसा म्हणटा ती स्टाफाची. आमी एडेड स्कुलांक स्टाफ सडळ आसते दिता, पूण आमचे कडेन स्टाफ ना. सो आमी एक टार्गेट दवरला की 6 म्हयन्या भितर और चडांत चड 1 वर्सा भितर मॅक्झिमम स्टाफ रिक्रुटमेंट डायरेक्टरेट एज्युकेशन जावं किंवा SCRTन जावन करून, कित्याक प्रत्येक काम करपाक मनीस जायच पडटा. आनी आतां मराठे सरान सांगलें तशें की ट्रेनींग जाता, पूण ट्रेनिंगाचें तें इम्प्लिमेंटेशन सारकें जाता काय ना हें पळोवपाकूय आमकां यंत्रणा जायच पडटली. सो एक सांगो झगडे बाब की इम्प्लिमेंटेशन जें पळय शिक्षण धोरणाचें जावपाक जाय आशिल्लें तें आडखळपाचें कारण एक तुमचे कडेन अंडरस्टाफ्ड डिपार्टमेंट हेंय एक आसूं शकता? ना ना, ह्या बाबतीन तरी तें ना. कित्याक ते बाकीचे आनी कितें इश्यू आसतले, कॉन्ट्रोवर्सीज फुडें जावंक शकता म्हणूनच मातशे फाटीं रावले आसूंक शकता. बरोबर बरोबर. सो तुमी तांची ही जाप आयकली, आर यू समाधानी आसात? हय, म्हणजे काम चालू आसा हेच्यात आमचें समाधान आसा. आनी पळय शिक्षण संचा वांगडा जी आमची मिटींग जाली तेका लागून आमकां दिसता की काम चालीक लागतलें आता आनी वेवस्थीत जातलें. आनी त्या दृश्टीन जी कितें मदत जाय ती आमी दिवंक शकता. म्हणजे त्या बाबतींत आमी हे आसा. ओके. म्हाका एक सांगात, सदांच एक प्रश्न येता असो की शिक्षणीक वर्स सुरू जालें की शिक्षण खातें जागे जाता म्हणून. विशेषतः मनोहर पर्रीकारान कांय वर्सां पयलीं ते विरोधी नेते आसतना एसेंब्लीन एक प्रश्न काडिल्लो की पावस सोंपलो तरी रेनकोट दिवपाचें दिनात म्हणून. ह्याय वर्सा पाठ्यपुस्तकां नात, वयो नात, रेनकोट पावना अशे तरेची कागाळ आसा. हें कित्याक जाता? दर वर्सा पावस पडटा, दर वर्सा 7 जुनाकूच शाळा सुरू जाता, तरी शिक्षण खातें ऐन वेळ जागे जाता अशे तरेचो आरोप जाता. ताजे कशी जाप दितले? त्या खातीर पावसूय आमी डिले केला. पाठ्यपुस्तकां डिले करूं शकता तुमी? जोक्स अपार्ट, कितें जालें पोरूच्यान सांगता हांव, कित्याक पोरू हांवें चार्ज घेतिल्लो. सो पोरू आमकां प्रिंटरान सांगलें की पेपर ना म्हणून, आनी पेपराचो कॉस्ट पोरू प्रॉब्लेम आशिल्लो तुमकांय खबर आसतलो. आनी ताज्या पयलीं हांव सांगूंक सोदतां की हांव परत एकदां सांगता की आमी जेन्ना भुरगे आशिल्ले की हांवें एकूय टेक्स्ट बूक विकत घेतिल्लो म्हाका याद जायना. तेन्ना एक परंपराच आशिल्ली, दुसऱ्याली बरी पुस्तक घेतलो ती वापरली. त्या भायर ते अंडरलायन जावन मेळटाले खंयचे इम्पॉर्टंट ते. सो फायदे खूब आसताले. आनी हांव शिकून जातकीर ते दुसऱ्या बरी पुस्तकां उरतालीं. हय. आनी आतां आमी पुस्तकां दिता ते बूक बँक्स किंवा एका अर्दान दुसऱ्या अर्दान म्हजी पुस्तकां वापरून जाली. कोण तर एक शेजारी भुरगे जालो, हे म्हाका दी हां,
सो हें एका कडल्यान दुसरे कडेन वताले आनी बरी उरताली 4-5 वर्सां ताका कांय जायनाशिल्लो. आनी आतां आमी पुस्तकां फुकट दिता आनी थोडीं पुस्तकां थोडे भुरगे उगडी पासून ना. सो आमी पोरू 2017 एक सर्क्युलर काडिल्ले की टॅक्स्ट बॅगाचें वजन कमी करपा खातीर एक सजेशन आयिल्लें की भुरग्यांक 2 सेट ऑफ टॅक्स्ट बूक दिवपाची, एक स्कुलान दवरपाचें आनी एक घरा व्हरपाचें. सो अंदू आमी परत ताजेर सर्क्युलर काडलें की पोरूची पुस्तकां आसा ती भुरग्यां कडल्यान घेवची. ताजेरूय कोणें बोवाळ केलो की आमी अंदू पुस्तकां दिवचें ना काय कितें म्हणून. पूण आमी अंदू कितें जालें, अंदू आमी प्रोसिजर बरो पयलीं स्टार्ट केल्लो. सो पयलीं आमी आमच्या गव्हर्मेंट एजन्सी कडेन गेले आनी आमकां सांगलें आमी प्रिंट करता म्हणून. मागीर थंय कितें तरी बदल जाले आनी आमकां परत ते टेंडर करचें पडलें. थंय मातसो डिले जालो आनी ताणें पयलींच सांगिल्लें की आपल्याक 10 जून पर्यंतूच बुकां दिवप शक्य जातलें म्हणून. पूण तरी आसतना आमी रिक्वेस्ट करून ताका 30 मे पर्यंत दी म्हणून सांगिल्ली. पूण तरी आसतना ताका कितें तरी परत पेपर शॉर्टेज आयली आनी आतां प्रायमरीची तर सगळीं पावल्या आनी अप्पर प्रायमरी 8वी पर्यंत आमी फ्री दिता. ती ऑलमोस्ट सगळीं पुस्तकां तालुक्यान पावल्या. थंय कितें जाता, थोडी स्कुलाय मातशी सुशेगाद रावता कित्याक पुस्तकां तर आसा. त्या भायर सगळीं पुस्तकां आमची ई बुक्स आसा आमची. तो तसो कोणाक तसो घरा कडेन जाय जाल्यार तुमच्यान कोणाकय उपलब्ध तुमचे कडेन आसात. हय. ओके. सो भुरग्यांचें नुकसाण जातलें अशें म्हाका दिसना. दुसरो इशू आसा रेनकोटाचो की पोरू जेन्ना स्कूल रिओपन जालें तेन्ना सगळ्यांकूच प्रश्न आशिल्लो नॉर्मल स्कूल जातलें काय ना, कित्याक कोवीड पिरियड आशिल्लो तो काबार जालो काय ना. सो आमी देवाक पांयां पडूनूच पोरू स्टार्ट केलें. सो रेनकोट दिवपाचो व्हडलो विचार करून आशिल्लो आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आमकां डायरेक्टिव्ज आयले जाता तितले डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर करचें म्हणून. सो आमी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर करपाचें आमच्या गव्हर्मेंटान एका लेवलाचेर डिसिजन घेतलें. ते मागीर ह्या वर्सा परत रिओपन जालें. ते आमी कितें जाता ते DBT केले जाल्यार कितले पयशे दिवपाचे. अंदू आमी 600 रुपया काय 500 रुपया दिता. तेच समज गव्हर्मेंटान जर रेनकोट घेतले जाल्यार ते आमकां 250 ते 250 रुपया एक पडटा. एक्झॅक्टली. सो फायदो जाता गव्हर्मेंटाक. पूण थंय कंप्लेनी आसताच. ते इतले पातळ आमकां दाखयतना सॅम्पलाक बरें दाखयता, दिता आसतनाच आमकां इतले पातळ जावं शकता. खरें जाता. तशेंच युनिफॉर्म आमी जर सगळ्यांक स्टीच करून घेतले मागीर त्या भुरग्यांक थोड्यांक घट जाता, थोड्यांक लूज जाता. सो गव्हर्मेंटाचें डिसिजन आशिल्लें त्या वाट्याचे आमी पयशे ट्रान्सफर करपाचे. पोरू तर कितें जालें की म्हजे कडेन एकटो मनीस आयलो, पावलो एका एजन्सीन आमी घेवन आशिल्ले. युनिफॉर्म क्लॉथ घेवपी वेगळी एजन्सी आशिल्ली. 2 वर्सां पयलीं घेतिल्ले कोविडाक लागून ते कपडे तसोच पडिल्लो आशिल्लो. सो ते लिफ्ट तरी करा म्हणून तो म्हजे कडेन आयलो. सो हांवें गव्हर्मेंटा कडेन डिसिजन घेवन ते आमी कट करून पयलीं भुरग्यांक वाटले पोरू. सो पोरू आमी युनिफॉर्माचो कपडो घेवना, तो 2 वर्सां पयलीं घेतिल्लो आनी तांकां स्टिचींग चार्जीस म्हणून 300 रुपया आमी तांकां ट्रान्सफर केले. हे आमी युनिफॉर्म आनी रेनकोट पयलेच्या आनी तिसरेच्या भुरग्यांक दिता. आनी तेन्ना ऑलमोस्ट 12,000 भुरग्यांक हे डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर जावपाची आशिल्ली. पूण तुमकां हांव सांगूंक सोदता की 12,000तले 9,000 भुरग्यांकूच पयशे पावल्या. ऑलमोस्ट 3,000 भुरग्यांक पयशे पावना. तशें कित्याक? कित्याक तांचे बारीक बारीक कितें तरी इश्यूज आसता. ते अकावंट ते हातून कॉपरेटीव बँकेन आसता, नाल्यार आनी एक डिजीट चुकलो जाल्यार पयशे. लोकां कडेन चूक जाल्या लोकां कडेन जाल्यार अशें हांव म्हणूंक शकना. आमचे खंय तरी एडिया ऑफिसान जावंक शकता, म्हज्या ऑफिसान जावंक शकता. बरोबर. पूण ही मुद्दम केल्ली चूक, बोनाफायड मिस्टेक. एक्झॅक्टली. कित्याक इंटेन्शन लोकांक पयशे न दिवपाचें अशें नासता. ते सगळे जेन्ना पयशे लोकांक पावले तेन्नाच आमचें काम जालें न्ही. अंदू कितें इश्यू आसा? अंदू आमी पयलींच सर्क्युलर काडिल्ले की भुरग्याचे पयलींच अकावंट डिटेल घेवचें म्हणून. पूण म्हाका खुबश्यो अश्यो एक हें आयल्या की थोड्यांचे अकावंटूच ना. आमचे चडशे भुरगे आतां हे आमी गव्हर्मेंट स्कुलाकूच दिता. गव्हर्मेंट स्कुलाचे खुबशे भुरगे मायग्रंट आसता आनी ते जेन्ना अकावंट ओपन करपाक वता तेन्ना ते तांचे कडेन प्रूफ ऑफ रेजिडन्स मागता, जे खुबशे जाणां कडेन नासता. तो हे इशू आसा आनी हे इतलेच इशू न्ही, बाकीचे आसता. कित्याक आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलान पेरंटांक जर आपयलें न्ही जाल्यार पयलीं ते भिता कित्याक आपयलें काय. कित्याक जनरली आपयलें म्हणल्यार कितें तरी भुरग्याची कंप्लेंट सांगपाक. दुसरें तो येतगीर ताका अकावंट डिटेल हाडपाक तो पासबूक ताजे कडेन मेळटलो हें ना.
तो हे सगळे इश्यू आमच्या टिचरांक हँडल करचे पडटा आनी ते हातून डिले जाता. बरोबर. पूण पयशे तांकां पावतले Exactly. आनी फॉर्च्युनेटली फॉर अस पावसूय मात्सो डिले जाला. सारकें खरें. अशे इश्यू आसा बारीक बारीक. Okay. आनी ते म्हजे कडेन तशे सगळ्याक कोणा कडेनूच सोल्युशन आसचें ना. ना आनी येदे व्हडली यंत्रणा शिक्षण खातें घेवन बसल्या सामकें निमाणे मनशा मेरेन पावपा खातीर जें जें कितें करप जाय तो ती कटकट निर्माण आसतलीच. हय. पूण ह्यो गजाली दर वर्सा तुमकां लागपी गजाल. हय. सो केन्ना तरी ताजेर एक कायम स्वरुपी तोडगो येवपाक जाय अशी अपेक्षा कोणी करतलो. कारण दर 7 तारखे पावस येता जुनाच्या, तांकां अमके तरी पुस्तकां मेळपाक जाय. प्रिंटर जर अडखळ घेता ताका ब्लॅक लिस्ट करून नवो प्रिंटर येवपाक जाय. पेपर पयलींच तयारी आसपाक जाय ताजी. हें सगळें उपाय शोधप शक्य आहा पळय ना अशें म्हणूं शकनात. हय आसूंक शकता पूण बारीक बारीक अडचणी येतात न्ही. कित्याक सगळ्योच गोश्टी म्हज्याच डिपार्टमेंटाच्या अंडर ना. Correct. म्हाका ते प्रपोजल 2-3 कडेन धाडचे पडटा. You are So, right. थंय डिले जाताच. कालिदास बाब आमच्या कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयलो. तुमकां अशें कितें नवें तांकां विचारपाक जाय जाका स्वता तुमकां क्युरियोसिटी आहा जाणून. ना म्हाका पूर्वतयारी जी म्हणटा आमी म्हणून आतां 5वीचो क्लास 3री ते 5वी होता आकृती बंदात आयला. हय. 5वीचो क्लास आमी दवरूंक जाय येता प्राथमीक शाळेत किंवा बरोबर. एक बरी गजाल सांगा की खुबशे हायस्कुला कडेन म्हणजे पूर्व प्राथमीक 3 वर्षापासून 16 वर्षापर्यंतचे शिक्षण एकाच संस्थे कडेन किंवा एकाच विद्यालयात आसा. बरोबर. त्यामुळे तांकां ते करपाक कांयच कठीण ना. बरोबर. पण 5वीचो जो शिक्षक आसा शिकोवपी बरोबर. म्हणजे म्हाका दिसता एका क्लासाक 1.5 शिक्षक आमी दिता. हय. तो 1.5 शिक्षक मागीर थंय वचपाक तयार जातलो कित्याक म्हणजे ताका आपले ते डिमोशन काय कितें अशें कदाचित दिवचें शकता. तर ते तशी अनेक तयारी प्रश्न आसा आसा तशे. हो प्रश्न. ना ही तयारी म्हणल्यार हाज्या पयलीं हो इश्यू आयिल्लो हय. जेन्ना RTE जाली पळय न्ही तेन्ना पयली ती 5वी प्रायमरी जाली. हय. पूण गोंयांत आमी ती पयली ती 5वी प्रायमरी त्याच वेळार ती करूं करूंक जाय आशिल्ली खरें. पयली ती 4थीच केली. बरोबर. सो तेन्नाय हो इश्यू आयलोच. हय. आनी आतां कितें आसा थोडे कडेन स्टँड अलोन हायर सेकंडरी आसा फक्त 11वी 12वी थंय चलता. थोडे कडेन फक्त प्रायमरी आसा. आनी आमच्याच गव्हर्मेंट स्कुलाची एग्जाम्पल दिवपाचें जालें जाल्यार आमचे एक शाळा आसा आनी 2च रूम आसता. आनी आतां समज आमी अंदू 3रो रूम बांदलो फुडल्या वर्सा तितले भुरगे येतले म्हणूनय गॅरंटी ना. कित्याक खुबशे कडेन अशें जाल्लें आसा 300 भुरगे आसता. गव्हर्मेंट कोट्टींनी रुपया खर्च करून नवी इमारत बांदता अशी इमारत जी एडेड स्कुला कडेन पासून ना पूण भुरगे थंय 300ची 100चेर पावता. अशे इश्यू जाल्ले कित्याक बिल्डींग नवी बांदपाक एक म्हणल्यार आमकां जागो सोदचो पडटा. त्या एक्झिस्टींग भुरग्यांक खंय एकोमोडेट करतलो हे. आजूच आमी एक बोमा प्रायमरी शाळा पांया भरणी केल्या. भुरग्यांक कोणे तरी एकोमोडेशन दिलें तो एका वर्सा भितर बिल्डींग बांदतले अशी आमी आशा करता. एक एकदां तशें जायना न्ही आमच्या प्लॅना प्रमाणे. आनी गव्हर्मेंट यंत्रणा ती गव्हर्मेंटाक एक चलपाची तांची एक ओल गती आसता. सो दुसरी गजाल आसा आतां म्हणजे नवीन अभ्यासक्रम जो आयला 3 ते 18 गटाक त्यांनी असं म्हटलं की प्रत्येक तासानंतर एक 5 मिनटां सुट्टी दिवं जाय भुरग्यांक. ब्रेक 5 मिनिट्स ब्रेक म्हणजे 5 मिनिट्स ब्रेक धरलो आणि 6 विशय आमी शिकयता अशें जर धरले 30 मिनटां जाली. 5 × 30. बरोबर. नंतर जो आहार दिता आमी त्या खातीर 30 मिनटां. बरोबर. म्हणजे 1 वर जालो. म्हणजे याचा अर्थ असो की फूल डे स्कूल पूर्ण वेळ शाळा जी गोंयांत आमी केन्नाच करूं ना अजूनही हें आव्हान कशें ती करची पडटली. पूर्ण वेळ शाळा. हाज्या पयलीं स्कुलांक ऑप्शन दिल्लें की पूर्ण वेळ शाळा करता जाल्यार 5 दिसाचो वीक पासून दिवपाचो आसा. पूण तांचे वेगळे वेगळे डिफिकल्टी जाता. थोड्या स्कुलांनी सकाळी पूण प्रायमरी हें जर तांणी करिकुलमान जर दिल्लें आसत आनी शिक्षणीक धोरणाचो हो जर पांयो आसत 1 तासा नंतर 5 मिनटां दिवपाक जाय तांकां आहारा खातीर वेळ दिवपाक जाय जाल्यार हें तुमी करचेंच पडटलें. म्हणूनच पालकांचे शिक्षण करूं जाय अशें आमचें म्हणणें. पालक प्रबोधन म्हत्वाचें. सो हें आव्हान तुमी ते शाळा शिकयलां काय फुडल्या वर्सा धुकलतले आनी 1 वर्स. पालकाक आपोवन विचारचें पडटलें कित्याक सद्या पूण सिच्युएशन सगळेच पालकाचेर कितें सोपो जाय. शिक्षण खात्यान कांय गजाली करपाक जाय पडटल्यो. आमी पूर्ण वेळ शाळा आमकां जाय आनी कारण शिक्षकय कांय जाण पार्ट टायम जाल्यात ते बाकी धंदे करीत असतात. आता पायाभूत शिक्षणाचे सुद्धा जो अभ्यासक्रम दिला पळय त्यांनी 9 ते 2:30 वेळ दाखयल्या. 9 ते 2:30 याचा अर्थ असो की तांकां म्हणजे नाश्ताय दिवचो पडटलो आणि जेवणय दिवचें पडटलें. त्याची हाजेर शिक्षण खात्यान विचार केला ना न्ही. थँक्यू. म्हाका दिसता आयच्या कार्यावळीन
ताणें खूब फ्रँकली जबाब दिलो, शैलेश बाब तुमी खूब फ्रँकली उलयल्यात आनी हीच गरज आशिल्ली. आमी हांगा काय तुमची दोश दाखोवपाक आमी हांगा बसून आमकां एक जनजागृती केल्ली जाय. शिक्षण खात्याकय आपल्या प्रश्नाची जाणीव वचपाक जाय आनी ज्यो पळय NGOs किंवा शिक्षण क्षेत्रान भितर खाजगी लेवलाचेर जे लोक काम करतात तांचे कडल्यान हे प्रश्न तुमचे कडेन येवपाक जाय. होच आमचो हेतू आशिल्लो आनी म्हाका दिसता तो आमी यशस्वी केला. आनी तुमी दोगूय जाण ह्या कार्यावळीन आयले, तुमी खूब मूलभूत असे विचार म्हणले आनी तुमी स्पश्टपणान काळजांतल्यान तुमी जापो दिल्ले म्हणून तुमचे हांव विशेष धन्यवाद दिता. थँक्यू. तुमी आयले, तुमकां हांव धन्यवाद दिता. पळयत रावात गोमंतक TV.